सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइजीस जेत्रो आपल्या सासूचो हिंड राखतालो. हो मिद्यानाचो यादनीक आसलो. एकदा ताणे आपल्या हिंडाक ओरोण्याच्या पयशिल्ल्या बागांत व्हेलो आनी होरेब ह्या देवाच्या पर्वताशी तो पावलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत एका जिलकुट्यांतल्यान एका उज्याच्या आकट्याच्या रूपान ताका दिश्टी पडलो. जिलकुटाक उजो पेटलोलो पूण तें लासो नासलें. मोइजेसान म्हणलें, हें कसलें दर्शन आनी तें जिलकूट कित्याक लासो ना तें हांव वचून पळयतलों. मोइजेस तें पळोवंक लागीं सरता तो सर्वेस्परान पळयलो आनी जिलकुटा मदें रावन म्हणलें, मोइजेस, मोइजेस. मोइजेसान जाप दिली, हो पळय आसा. देवान ताका म्हणलें, हांगा लागीं सरो नाकाय. तुज्या पांयांचो वाणू काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित. त्या फुडें म्हणलें, हांव तुज्या बापायचो देव, आब्राहामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. तेन्ना मोइजेसान आपलें मुखामळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेतालो. आनी सर्वेस्परान सांगलें, इस्रायलाच्या पुतादुवांची बोब मोजेशी पावल्या आनी त्या भायर इजिप्तकारां तांकां कशीं कोश्टायतात तें हांवें पळयलां. तर ये, इस्रायलाच्या पुतादुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फारावशी धाडटां. मोइजेसान देवाक म्हणलें, फारावशी वचूंक आनी इस्रायलाच्या पुतादुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव तुजे बाराबर आसतलो आनी हांवें तुका धाडलां म्हूण ओळखूंक ही खुणां. तुवें पोरचेक इजिप्तांतली भायर काडली म्हणटोच ह्या दोंगरार तुमी देवाक भोसतल्यात. देवाचें उतर हें, देवाचे बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. म्हणया, सर्वेस्पोर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ओतम्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दिनवासून ताचे पवित नांव वयर काड काळजांतसून. ओतम्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दी आर्गां. कदींच विसरूं नाका ताच्या मोगाचीं दानां. जबाब, सर्वेस्पोर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. सगळे तुजे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटाक गुणाचें वखद दिता. जिवीत तुजें खरेंच फोंडांतलें सोडून काडटा. मातयेर घालता मुकूट मोगा कोनवाळायेचो. जबाब, सर्वेस्पोर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. नितीन फांगतात सगलीं ताची वर्तीं कर्तुत्वां. जुलूम भोगतात तांकां दोयेन मोगान तो राखता. मोइजेस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले. इस्रायला मुखार फांकोयलीं आपली नोवलां. जबाब, सर्वेस्पोर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीचे राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जेजू असो उद्गारलो, बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुर्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, अशेंच करूंक तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घालें आसा आनी पुताक कोणूच पक्को वळखना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच पक्को वळखना, बगोर एकलोच पूत. आनी जांकां पूत आपले कुशीन बाप दाखोवन दीत तींच मनशां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. हांव तुजे बरोबर आसतलों. नियाळाक आधार. हांव तुजे बरोबर आसतलों ही घोटाय दितोली जेजूची मोवाळ काकृतीची आनी घडसाणीची उतरां. ही उतरां आयकतोच एक ल्हान भुरगें कितेंय करूंक तयार. देवाची उतरां सासणीक जिवीत भासायतात आनी जिवितांत उजवाड प्रकाशार. ह्याच उतरां वरवीं देवान मोजेजाक आपले पोरजेक सोडून आनी फारोवंक फुडो करूंक घोटाय आनी काळजी दिली. इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली आपल्या पोरजेक देवान मोजेजा वरवीं सुटका दिली. देव सदांच मोजेजाच्या सांगाता आसलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत देवाची जाणवायेची खबर करता. देवाची गूट देव जाणा अशें म्हणलोलें आमी आयकलां. ह्याच गुटा वरवीं देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत वंपून दिलो. जेजू आमचे बरोबर आसलो आनी सदांच आसतलो. हें आस्वासन जेजून स्वर्गार चडटाना आमकां दिलें. आमचे बरोबर जेजू आसा जाल्यार आमी कोणाच्यान आनी कोणाच्यान आमचेर आड रावंक जायत. जेजू आमकां आमी कशीं देव बापाची संबंदान जिवंक जाता ताची समजूण आमकां इस्कोटावन सांगता. भावाटाचें बरतें भरून आमचें मन आनी काळीज देवाचें उतराचो उजवाड घेवंक आमकां आपयता. आमचें जिवीत अर्था भरीत आनी फळां भरीत करूंक ल्हान भुरग्यां परी आमचो खोल विस्वास जेजूचेर धरून ताचे सांगाता आमी चलूंक वावुरया. तूं आयज आमचो थाराव जावन दी. जेजूचोच सांगात घेवन जाता तितलें बरें करूंक आमी वावुरया.